शापोरा न्हंयचेर आशिल्ल्या सेंट बाराक ट्रॉलरांनी धपको दिल्ल्यान 2 ट्रॉलरांचे बरेच लुकसाण जाले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ट्रॉलर जेटीचेर परततना ही घडणूक घडली। हो ट्रॉलर आदळटा तो पळोवन रोखडोच दुसरो ट्रॉलर तो वाटोवपाक गेल्ल्यान दुसऱ्या ट्रॉलराचे लुकसाण जाले। सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावंक ना। हो सेंट बार काडचो म्हूण सरकाराक कितले फावट सांगून लेगीत सरकारान काना मनार घेतिल्ले ना म्हूण बलबीम मालवणकराचो आरोप। गोंय सरकारान फाटल्या 2 वर्सांत कॅश फॉर जॉब प्रकरणांत सुमार 41 केशींची नोंद जाल्ली आसा। हातूंत सरकारी नोकरी दिवपाचे हायज दाखोवन लोकांक लुटिल्ल्या दुबावितांचो आस्पाव आसा। ह्या सगळ्या प्रकरणांतलो तपास चालू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री सांगता। दिपश्री सावंत आनी दिपश्री गांवस हांच्या वतीन सरकारी नोकरी दिवपाचे हायज दाखोवन फटवणूक केल्ल्या प्रकरणांत उदका स्रोत खात्याचो कनिश्ठ अभियंतो संदीप जगन्नाथ परब हाका सुमार 46 जाणांक तोपी घाल्ल्या खातीर अटक केली। ह्या विशींची कागाळ खांडोळा माशेलच्या विशाल गांवकर हाणें मार्दोळ पुलिशेन केली। उपरांत ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी दिपश्री सावंत आनी दिपश्री गांवस हांकांय ताब्यांत घेतिल्ले। कॅश फॉर जॉब स्कॅमान दोशी आशिल्ल्यांचेर खर कारवायेचें आश्वासन सरकारान दिलां। गोंयांत येवपी पर्यटकांनी जबाबदारीन वागचें आनी गोंय हें शांतीप्रिय राज्य आशिल्ल्याचें समजून घेवचें अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी सांगलें। पर्यटकां सयत पर्यटनाक जोडून आशिल्ल्या सगळ्या भागधारकांनी जबाबदारपणान वागपाक जाय। जर कोणी कायदो आनी सुवेवस्था हातांत घेतली जाल्यार तांचेर खर कारवाय करतले अशें आलोक कुमार हांणी सांगलें। पर्यटक गोंयांत येवन कायदो हातांत घेवपाक लागल्यात हे विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर पुलीस महासंचालक उलयले। जीएमसीच्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलांत दुयेंती खातीर आतां नवी टोकन पद्दत सुरू केला। आदींच नंबर काडून भायले भायर टोकन विकपाच्या प्रकाराक लागून आतां ही नवी पद्दत सुरू केल्या। सकाळी 8 वरां सावन हे टोकन नंबर दितले आनी टोकन नंबरा प्रमाण दुयेंतींची नोंदणी करतले अशें परिपत्रक गोंय महाविद्यालयान जारी केलां। जीएमसीच्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलांत दुयेंती खातीर आतां नवीन टोकन पद्दत जारी केला। स्पेशलिटी हॉस्पिटलांत आदींच टोकनां काडून भायले भायर बेकायदेशीर टोकनां विकपाची प्रकरणां मुखार आयल्या उपरांत ही पद्दत लागू केल्ल्याचें कळटा। दुयेंतींची अधिकृत नोंदणी जावची आनी टोकनांचो गैरप्रकार जावचो न्हय ह्या खातीर जीएमसीच्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलांत आतां दुयेंतींत रितसर टोकनां काडपाक गोंय महाविद्यालयान योग्य निर्णय घेतला। सकाळी 8 वरां सावन ही टोकनां दितले आनी रितसर दिल्ल्या टोकन नंबरा प्रमाण दुयेंतींची नोंदणी करतले अशें परिपत्रक गोंय महाविद्यालयान जारी केलां। सत्तावीस वर्सांचे चलयेचें अपहरण केल्ल्या आरोपीक कोलवाळे पुलिसांनी अटक केली। आरोपी मुस्तफा नांवाच्या चल्यान टीव्ही माडेच्या चलयेचें अपहरण करून ताका कर्नाटक व्हरून दवरले। कोलवाळ पुलिशेन ताचो मोबायल ट्रॅक करून ताका दावणगिरी कर्नाटकाच्यान अटक केली।
दिवचल शारांतल्या आझाद जामा मशिदीन चोरी जावपाचो प्रकार घडला. दुबावीत चोरान मशिदींतली दानपेटी फोडून रोकड फरायली. दुबावीत चोर चोरी करतानाचे दृश्य सीसीटीव्ही कॅमेरान कैद जाला. मुख्य रस्त्या कुशीक भर लोकवस्तींत आशिल्ल्या मशिदीन चोरी जाल्ल्यान खवदळ पडला. मशिदीन चोरी करपी दुबावीत चोर तरणाटो आशिल्ल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजी वयल्यान स्पश्ट जाता. मशिदी कडेन कांय भुरगे आशिल्ले. तांची नदर चुकोवन दुबावीत चोरान दानपेटी फोडून भितरले पयशे फारयले. मशीद समितीन हे चोरये संबंदान दिवचल पुलिशेन कागाळ केल्या. चोरी करपी हो तरणाटो गोंया भायलो आसतलो असो दुबाव मशीद समितीन उक्तायला. पुलीस तपास चालू आसा. बोंडबाग बेतोडा वाठारांत मंगळारा सकाळी कार आनी टेम्पो मदीं अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या टेम्पोन अचकीत वळण घेतिल्ल्यान कारीचो टेम्पोक धक्को बसलो. ह्या अपघातांत सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावंक ना. कारींत आशिल्ले प्रवाशी यल्लम्मा देवी दर्शनाक वताले. देशभरात सुमार 18 लाख एकर संरक्षण विभागाची जमीन आसा अशी माहिती केंद्र सरकारान सोमारा संसदेत दिली. या जमनीचेर सुमार 10,449 एकर वाठाराचे लष्करांनी अतिक्रमण केला. संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ हांणी राज्यसभेंतल्या एका प्रश्नाक लेखीत जापेन ही माहिती दिल्या. देशांतल्या अतिक्रमणा खाला संरक्षण जमनीचो विभागा प्रमाण सरकारान डेटा मागिल्लो. ताचेर मंत्र्यांनी ही माहिती दिल्या. 6 म्हयन्या आदी संसदेत प्रश्न विचारिल्लो तेन्ना देशभरांतल्या 10,354 एकर संरक्षण वाठारांनी अतिक्रमण केल्ल्याचें मंत्र्यांनी सांगिल्लें. हो आंकडो सांगिल्ल्या आंकड्या परस आतां चड आसा. बेकायदेशीर वेवसाय उत्तर प्रदेशांत आसा. हाचे उपरांत मध्य प्रदेश दुसरे सुवातेर आसा. ते उपरांत महाराष्ट्रांतल्या 1010.3 एकर आनी अस्तंत बंगालांतल्या 816 एकर लष्करी जमनीचेर अतिक्रमण आसा. भारतांत बायलां खातीर खंयची सुरक्षीत शारा ह्या प्रश्नाची जाप एका सर्वेक्षणांतल्यान मेळ्ळा. द अवतार ग्रुप ह्या वर्कप्लेस कल्चर कन्सल्टिंग फर्म ह्या गटान हें सर्वेक्षण केलां. ते प्रमाण काम करपी बायलांक कर्नाटकाची राजधानी बंगळुरू हें सगळ्यांत सुरक्षीत शार दिसता अशी माहिती मेळ्ळा. बंगळुरू उपरांत चेन्नय दुसरे सुवातेर आसा. मुंबय तिसरे, हैदराबाद चवथे पूण पांचवे आनी उपरांत कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम आनी कोयंबतूर हांचो क्रमांक लागता. वट्ट 25 सुरक्षीत शारांचे वळेरेंत दक्षिण भारत आघाडीचेर आसा. हे वळेरेंत 25तली 16 शारां दक्षिण भारतांतलीं आसा. उत्तर भारतांतल्या शारां परस दक्षिण भारतांतल्या शारांनी चड सुरक्षताय दिसता अशें बायलांनी सांगलां. देशांतल्या 120 शारांची सरकारी आंकडेवारी आनी अवतार गटाच्या संशोधनाचेर आदारून अहवाल तयार केला. ज्येष्ठ मराठी साहित्यिक समीक्षक रा बोरंडे आयज छत्रपती संभाजीनगर शारांत अंतरले. कांय दिसां आदीं तांकां महाराष्ट्र सरकाराचो जिणे गौरव पुरस्कार घोशीत केल्लो. 27 फेब्रुवारी हो पुरस्कार तांकां भेटोवपाचो आशिल्ले. बोराडे हाचो जल्म 25 डिसेंबर 1940 दिसा लातूर जिल्ल्यांतल्या काटगांव ह्या ल्हानशा गांवांत एका शेतकार कुटुंबांत जालो. इयत्ता 4थी उपरांत फुडल्या शिक्षणा खातीर ताणें गांव सोडलो. बार्शी, सोलापूर, संभाजीनगर अशा शारांत रावन शिक्षण पुराय केलें. 1957 वर्सा रा बोरांडे हांची पयली कथा प्रसिद्ध जाली. 1962 वर्सा आयिल्ल्या पेरणी ते ताळमेळ, मळणी, वाळवण, राखण, गोंदळ, मारान, बोळवण, वरात, फजीतवाडा, खोळंबा, बुरज, नातीगोती, हेलकावे, कणसा, पाचोळा, माती, आग, दग, पावस, वारा आनी कडबा अशा कथा संग्रहांनी मराठवाड्यांतल्या कश्टी लोकांच्या दुख्खाक भाशीक आविश्कारांतल्यान ताणें वाचा फोडली.
ऊस उत्पादकांनी ऊस लागवड करपाचे आवाहन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान केले. ऊस उत्पादकांकडल्यान संजीवनी साखर कारखान्यांतल्यान सरकार ऊस स्विकारतले. केंद्र सरकारान थारायलो दर ऊस उत्पादकांक दिलो गेलो वतलो अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान ऊस उत्पादकांक केले. साळजोरा येवपी प्रस्तावित रेल्वे स्टेशनाच्या प्रकल्पाक थळाव्यांनी विरोध करीत मंगळारा आंदोलन केले. हे रेल्वे स्टेशन जर आयले जाल्यार गांवचे पर्यावरण आनी जैवविविधताय नश्ट जातली म्हूण थळाव्यांनी खंत उक्तायल्या. हे विशीं थळावी सरपंच आनी हेर पंच वांगड्यांनी आमदार कृत सिल्वा हांकां निवेदन सादर केलां. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन हो विशय सुटावो करपाचें आश्वासन ह्या वेळार थळावो आमदार कृत सिल्वान दिलें. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान कृषी मंत्री रवी नाईक आनी आमदार प्रवीण शेट हांच्या सयत गोंय राज्य अमृतकाल कृषी धोरण 2025 मंगळारा उक्तावण केले. गोंयांत आतां मेरेन वट्ट 52,000 शेतकारांची नोंद आसा. शेतकारांक मजत करपा खातीर कृषी कार्डाची मर्यादा वाडोवपाक सरकार वावुरता अशें मुख्यमंत्री सावंतान म्हायती दिली. पिळगांव पंचायतीच्या उपसरपंच पदाची माळ उमाकांत परबगांवकर हांच्या गळ्यात पडली. मंगळारा जाल्ले पंचायत मंडळाच्या बसकेंत तांची बिनविरोध निवड जाली. हे बसकेक 6 पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. गांवांतलो खनीज प्रश्न सोडोवपाक यत्न करतलो अशें नवनिर्वाचित उपसरपंचान सांगलां. सुनील वांयगणकर हांणी राजिनामो दिल्ल्याचे पिळगांव पंचायतीच्या उपसरपंच पदाची कदेल रिती जाल्ली. नवीन उपसरपंच वेंचपा खातीर मंगळारा पंचायत मंडळाची बसका आपयल्ली. उपसरपंच पदा खातीर उमाकांत परबगांवकर हाणें एकमेव अर्ज सादर केल्लो. निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी तांचो अर्ज ग्राह्य धरून सरपंच म्हूण तांची बिनविरोध निवड जाल्ल्याचें जाहीर केलें. मुख्यमंत्री एलपीजी सिलिंडर सवलत येवजणे खाला लाभार्थ्यांक दर म्हयन्याक 275 रुपयांचो फायदो मेळोवपा खातीर पुरावो म्हणून आधार कार्ड दाखोवप वा आधार ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया करप सक्तीचें आसा. लाभार्थ्यांकडेन आधार कार्ड नासल्यार नवें आधार कार्ड जारी जाय मेरेन रेशन कार्ड, मतदान कार्ड, पॅन कार्ड, बँक पासबूक, ड्रायव्हिंग लायसन्स वळखपत्र म्हणून वापरूं येता. हे संबंधी भौशीक पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्याचे संचालक जयंत तारी हांणी जारी केल्ल्या अधिसुचोवणेन सरकारी सेवांचो लाभ घेतना आधार कार्ड वापरल्यार प्रक्रियेत पारदर्शकता येता अशें सांगलां. आधार कार्ड असल्यार लाभार्थ्यांक हेर कसल्याच कागदपत्रां बगर थेट सेवा सहजतायेन मेळूंक शकता. हे येवजणे खातीर आधार कार्ड सक्तीचें केलां कारण ताका लागून थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यांत पयशे घालप सोपें जातलें.
मोटसाण सारकिल्ले दुयेंस संवसारभर नेटान वाडत आसा. तशेंच मोटसाणेक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवपाच्या प्रमाणांतूय वाड जाल्या. खास करून तरणाट्यां मदीं हें प्रमाण चड वाडिल्ल्याचें एका अभ्यासान दिसून आयलां. अमेरिकेंतल्या हालींच्या संशोधनांतल्यान अमेरिकेंत फाटल्या 20 वर्सांत मोटसाणेक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवपाचें प्रमाण तिप्पटीन वाडलां अशें दिसून आयलां. भारतांतूय हें संकश्ट दिसता. थंय जिणे पद्दतीन बदल, शारीकरण, आहाराची चुकीची संवय ह्या दुयेंसांचे मुखेल घटक. मोटसाण हो इस्कॅमिक काळजाच्या दुयेंसांचो एक मुखेल धोको आशिल्ल्याचें मानतात. पूण हालींच्या अभ्यासांतल्यान ही स्थिती अजून वायट जायत आसा अशें दिसून आयलां. अमेरिकेंत 1999 ते 2020 ह्या काळांत मोटसाणी संबंदीत जावपी इस्कॅमिक काळजाच्या दुयेंसाक लागून मरण येवपाचो आंकडो 180% वाडलो. फॉरेन टुरिस्टांक आकर्षित करपा खातीर गोंय सरकाराचे पर्यटन खातें वेगवेगळे उपक्रम राबयता. हातूंतलो महत्वाचो उपक्रम म्हळ्यार परदेशांत आयोजीत जावपी रोड शो, इव्हेंट आनी जायराती. फाटले 4 वर्सांत हे सगळ्याचेर सरकारान कोट्यांनी रुपया मोडल्यात. गोंय सरकाराचे पर्यटन खात्यान परदेशांत आयोजीत केल्ले रोड शो, इव्हेंट आनी जायरातींचेर वट्ट 19 कोटींचो खर्च केला. अजापाची गजाल म्हळ्यार फाटले 4 वर्सांचे 19 कोटींच्या खर्चान वर्स 2023-24 एकाच वर्सा 14 कोटी 54 लाखांचो खर्च केला. हातूंत जून 2023 न्यूयॉर्कांतल्या टायम्स स्कॅटराच्या डिजिटाच्या होर्डिंगाचेर गोंयची जायरात करपाक 1.97 म्हळ्यार लागीं 2 कोटी मोडल्यात. मंत्री रोहन कवटेचे पर्यटन मंत्री पद काडून उडोवचे अशी मागणी आमदार ॲडव्होकेट कालूस फरारान केली. गोंयांत बाबत दर्जाचे पर्यटक येतात हे गोंयच्या पर्यटन खात्याचे अपेस अशें कालूस म्हणटा. पर्यटन खात्यान कितें बदलपाची गरज आसा हें आमचें सरकार आयले उपरांतूच आपूण सांगतलो अशें कालूस उलयलो. हे 27 वर्साची चली एक अपहरण केल्ल्या आरोपीक कोलवाळे पुलिसांनी अटक केली. मुस्तफा ह्या 34 वर्साच्या आरोपीन थिवी माडेच्या चलयेचें अपहरण करून ताका कर्नाटकांत दवरिल्ले. कोलवाळ पुलिशेन सांपळ रचून आरोपीक दावणगिरी कर्नाटकाच्यान अटक केली. शिमला वाठारांत सुमार 60 ते 70 बेकायदेशीर बोरवेल आसात अश्यो कागाळी उदका स्रोत खात्याक आयिल्ल्याची माहिती उदका स्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिली. ह्या बेकायदेशीर बोरवेलांची पळोवणी करपाचो आदेश अधिकाऱ्यांक दिला अशें ताणें सांगलें. ज्या लोकांनी बेकायदेशीर बोरवेल मारल्यात तांचेर कारवाय करतले तशेंच 5 ते 10 लाखां मेरेन दंड घालतले अशें मंत्री शिरोडकारान सांगलें.
जुवे नादोडच्या आदल्या पाया पुलाची सामकी चवथीकाय जाल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायलो। दुसऱ्या दिसाक थळावो आमदार मंत्री निळकंठ हळर्णकारान पुलाची पळोवणी करून दुरुस्त करपाचें आश्वासन दिलें। जुवे नादोडचो हो 6 वर्सां आदलो पाया पूल, मात आयतारा एके चारचाकी गाडी गेली आनी पुलाची जाल्ली अवतिकाय थळाव्यांच्या नदरेक पडली। पंच तशेंच सरपंचान पुलाची पळोवणी करून थळावो आमदार मंत्री निळकंठ हळर्णकाराच्या कानार ही बाब घाली आनी थळाव्यांक पुलाच्या दुरुस्तेचें आश्वासन दिलें। जुवे नादोडीच्या लोकांनी केल्ल्या मागणे उपरांत थळावो आमदार मंत्री निळकंठ हळर्णकारान भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यां बरोबर पुलाची पळोवणी केली। ह्या विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन बेगोबेग हो पूल दुरुस्त करतले अशें आश्वासनूय तांणी दिलां। पणजे ही गोंयची राजधानी आनी मुखेल स्तंभ आशिल्ल्यान खुबशे पर्यटक राजधानीत येता। 2 ते 2.5 वर्सां जाली स्मार्ट सिटीचें काम सुरू आसा। स्मार्ट सिटी अंतर्गत बांदिल्ल्या प्रकल्पाची अवतिकाय जाल्या। हे प्रकल्प उबारपाक स्मार्ट सिटीन कोट्यांनी रुपया खर्च केलो खरो, मात वेळार देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ह्या प्रकल्पाची अवतिकाय जाल्या। अमेरिकेन बेकायदेशीरपणान रावपी 104 भारतीय स्थलांतरितांचो पयलो गट बुधवारा अमृतसराक पावलो। तांकां घेवन आयिल्ले C-17 ग्लोबल मास्टर विमान हवाई दळाच्या तळार देंवले। हातूंत पंजाबाचे 30, हरियाणा आनी गुजराताचे दरेकी 33 जाणांचो आस्पाव आसा। तशेंच महाराष्ट्रांतले 3 आनी उत्तर प्रदेश आनी चंदीगडांतले दरेकी 2 जाण आसात। तांकां अमेरिकेन परत धाडल्यात। अमृतसर विमानतळाच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या मतान ह्या लोकांची पडताळणी केली। हांगच्यान इमिग्रेशन आनी कस्टम्सा कडल्यान मंजुरी मेळ्ळ्या उपरांत तांकां पंजाब पुलिसांची सुवादीन दिले। अमेरिकेन वट्ट 205 बेकायदेशीर भारतीयांक परत धाडपाचें थारयलां। तशेंच 186 भारतीयांक धाडपाची वळेरी तयार केल्या। उरिल्ले लोक खंय आसात आनी तांकां केन्ना धाडले हें अजुनूय स्पश्ट जावंक ना। US इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट प्रमाण 19,000 बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांक परत धाडटले। अमेरिकेच्या सरकारान नवे कायदे लागू करून कांय भारतीयांक हद्दपार केल्ल्या घटनेचो गोंय काँग्रेसीन निशेध केला। केंद्र सरकार जागतीक स्तराचेर आपल्या नागरिकांचो सन्मान आनी अधिकारांचें रक्षण करपाक अपेसी थारला अशें म्हणीत काँग्रेसीन भाजपाचेर टिका केली। गोंयची आर्थीक राजधानी मडगांव शारांत सध्या पार्किंगेची समस्या उप्रासल्या। दिसभर शारांत येरादारीची कोंडी जाल्ले चित्र पळोवपाक मेळटा। मात आतां हाचेर मडगांव नगरपालिकेन हायड्रॉनिक पार्किंग वेवस्थेचो उपाय काडला। गोंयची आर्थीक राजधानी मडगांवांत वचत थंय येरादारीची कोंडी। खंयच्याय रस्त्यान वच आपल्या गाडये सयत ट्रॅफिकांत आडकून उरताच। ट्रॅफिक समस्या सुटावी जावन जायना थंयच आतां पार्किंगेची समस्या उप्रासल्या। मजगतीं मडगांव नगरपालिकेन हाचेर उपाय येवजण काडल्या। फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर हायड्रॉनिक पार्किंग वेवस्था प्रकल्प उबारतले अशी माहिती नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांणी दिली। मात हाचेर लोकांच्यो वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया आसात।